मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या मुखेलपणान गोंयचे शिष्टमंडळ दिल्ली घरमंत्री अमित शाह आणि जलशक्ती मंत्री शेखावताक राती मेळून आयले. गोंयची बाजू आणि परिस्थिती समजावन म्हादयचेर तांणी दोगांकूय निवेदन दिलां. कर्नाटकाच्या डीपीआराक दिल्ली मंजुरी फाटीं घेवची, म्हादय वॉटर मॅनेजमेंट अथॉरिटी नेमची म्हण मागणी. मुख्यमंत्री म्हणटा बसका पॉझिटिव्ह. नेमकें कितें थारलें तें मात सांगना. राष्ट्रीय युवा सप्तकाच्या कार्यावळीक युवकांच्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री हें उलयलो. तर हांव 1998 पासून म्हादयच्या आंदोलनात आसा. म्हादयचें आंदोलन आतां सुरू जावंक ना. म्हादयचें आंदोलन सुरू जालां 1998 आनी तेज्याय पयलीं गेलीं 30 वर्सां कर्नाटक सातत्यात ह्या विशयाचेर झगडत आसा. आनी सुरवात जाता आसतना त्या खातीर म्हाका पॉलिटिकली खंयसरूच उलोवपाचो ना, कोणी कितें केलें हेंय उलोवपाचो ना. बट आज मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चेर हांव आसा, ही म्हजी जबाबदारी आसा. म्हणजे म्हादय आंदोलनांतलो एक कार्यकर्तो म्हणून आनी आज गोंय राज्याचो मुख्यमंत्री म्हणून. कारण म्हादय ही म्हाज्या गांवांतल्यान व्हांवता. म्हाज्या गांवाच्या सायडीत दोशी वाटेंतल्यान म्हणजे म्हाज्या मतदारसंघातल्या सायडींतल्यान ह्या दोशी वाटेंतल्यान म्हादयचें उदक आमी लिफ्ट करता आनी तेंच उदक आमी पिवपा खातीर वापरता. तर म्हादयचेर फाल्यां सकाळी पूर्णता म्हादय बंद जाली जाल्यार गोंयच्या सैमाचेर कितें परिणाम जातलो हाजी म्हाका चत्राय आसा. कारण हांव म्हणजे आमचें म्हादय अभयारण्य आसतलें किंवा सलीम अली बर्ड सेंच्युरी आसतली, बोंडला सेंच्युरी आसतली किंवा ती महावीर अभयारण्य आसतलें किंवा नॅशनल पार्क आसतलो, हाजेर कितें एकंदर परिणाम फुडल्या 25 वर्सांक जातलो हाजो अभ्यासूय हांवें केला. त्या खातीर म्हणजे मनांतल्यान काळजांतल्यान हांव लिगली, टॅक्निकली आनी पॉलिटिकली पुराय 100% म्हादय खातीर दिवपाची म्हजी तयारी आसा. आतांच न्ही, ती पुराय म्हादय खातीर लढाई म्हजी चालूच उरतली. आनी हांव एक गजाल निश्चितच सांगता, म्हणजे गोंयचेर म्हादयच्या अस्मिताय जपपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें सातत्यात करतलो आनी हो अन्याय केन्ना जावचो ना हाजी हमी हांव भुरग्यां खातीर दितां. सरकाराच्या शिष्टमंडळाची दिल्लीची भेट विरोधी आमदारांक बरी मानवल्ली ना. दिल्ली शिष्टमंडळ व्हरोन केलें कितें? डीपीआर काय देंवयलो ना. सरकाराचे डबल इंजीन फेल म्हणून गोवा फॉरवर्डाच्या विजय सरदेसायचो आरोप. डिमांड कितें आशिल्लो? एक 1 पॉयंट डिमांड की हो डीपीआर फाटल्यान घेवचो. आतां मुखेलमंत्री वचून गृहमंत्र्याक मेळून आयलो, डीपीआर फाटल्यान घेतलो, घेवंक ना जाल्यार तुजें डबल इंजीन चलना. म्हळ्यार गोंयचें सेंट्रल गव्हर्मेंटाक पडूंकूच ना आनी तुमी तांकां सारकें कन्विन्स करूंक पावूंक ना. तुमी आमकां व्हरून कितें करपाचें? डीपीआर फाटल्यान सरपाचो? डीपीआर फाटल्यान जर विड्रॉ जर गव्हर्मेंट करना, सेंट्रल गव्हर्मेंट परमिशन ह्या डीपीआराक, जाल्यार सगळ्यांक म्हणून जाता की कांयच जावंक ना. फक्त टॅक्स पेयराचे खुस्तार हे एक थंडेन दिल्ली ट्रीप मारून आयल्यात आनी कांयच करूं ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.